जो प्रत्येक पॉलिटिकल व्यक्ती हा पळय दुसऱ्याक सकयल ओढून आपण फुडें सरपाचो प्रयत्न करता आनी ते सगळ्या पक्षांनी हा खंयच्या पक्षान ना ते सांग म्हाका आय वूड कॉल इट अ बेस्ट पार्टी आनी पॉलिटिकल लायफान तशेंच आसता सकयलो मनीस हा पळय ताका एम्बिशन आपण वयर सरपाचो आसता सदांच बीजेपीची इमेज आसताली की एंटी मायनॉरिटी म्हणून ही इमेज तुमकां भितर आसतना केन्नाय जाणवली म्हाका केन्नाच जावंक ना केन्नाच चुकोन पासून जावंक ना केन्ना दिसलो पूण लोकांची एम्बिशनां पळयल्या हांवें म्हाका कुशीन धरून आपण फुडें सरपाची ती एम्बिशनां पळयल्या पूण ती जावं धर्माक लायना थंय धर्माचो वापर करपाचे प्रयत्न जाल्या जावं शकता ते कितें आपलो जातीचो प्रश्न करतात लोक आपलो समाज म्हणटा आपले लोक मतदार इतके आहात आपली फॅमिली येदी मोठी आहा तरेतरेचे हे म्हणजे पॅरामिटर्स लायतात म्हणजे म्हाजे गरजेक हांव हे भशेन सांगता म्हाजी फॅमिली 2000 लोकांची आहा जावं म्हजो समाज 5000 लोकांचो आहा म्हणटात हे पॅरामिटर्स हांव लायता कित्याक म्हाका तिकेट गावपाक जाय म्हणून सुद्दां फ्रांसीस डिसोजा खंय तरी कुशीक दवरपाचे आनी कडेक उडोवपाचे प्रयत्न जाल्यात आज मेरेन हाव डीड यू हँडल इट सुरवातेक पयलो बीजेपीन भितर सरल्या उपरांत एका इलेक्शनाक म्हाका त्रास जाला पयल्याच इलेक्शन म्हाका चिंता नासली कित्याक म्हाका पक्षान भितर घेता हाणा मनोहर पर्रीकारान सांगलें तिकेट दिवपाची जबाबदारी आपली तूं चिंता करिनाका पूण मदले लोक तरेतरेची अफवा उठयताले म्हाका तिकेट गावची ना तिकेट अमक्याक गावतली तितके म्हणून केन्नाच प्रॉब्लेम करूं ना केन्ना प्रेसा कडेन उलोवंक ना म्हाजे केन्ना चिंता पासून प्रगट करूंक ना तिकेट म्हाका गावल्या आनी हांव सदांच समजता म्हाका जी तिकेटी गावल्या ते मेरिटाचेर गावल्या कोणें म्हाका फावर करूंक ना हाव डीड यू हँडल इट पांय उडोवपाचे तेय बी बीजेपी सारकी पक्षा भितर दीस आर पॉलिटिकल एम्बिशन्स न्हू प्रत्येकाक पॉलिटिकल एम्बिशन आसता आसोकूच जाय न्हू ते केन्ना विचार आयलो ना की नाका पार्टी दुसरी पार्टी वचया म्हणून दुसऱ्या पार्टीनी तेच आसता न्हू अल्टिमेटली पॉलिटिकल एम्बिशन सगळ्या पक्षांनी आहा न्हू खंयच्या पक्षान ना ते सांग हांगाय पांय ओडटले थंय पडटले सगळे कडेन एकवल ते पूण धर्माचो विशय येत ना आनी आयज पासून म्हाका गर्व आहा की हांव हिंदू 70% मेजॉरिटी आसतना क्रिश्चन मनीस निवडून येतात दॅट इज प्युअरली ऑन मेरिट प्युअरली ऑन मेरिट एंड द हिंदू कम्युनिटी हॅज एक्सेप्टेड मी तेंच्यांनी म्हाका मान्य केला तेंचो आपलो वागयला म्हाका केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक ना पूण जेन्ना तुमी बीजेपी कडेन पळयतात तेन्ना केन्नाय अशें दिसलें भितर रावन की ह्यो पॉलिसीज आपणे चेंज करपाक जाय किंवा पार्टीन हें दवरल्यार तें खंय तरी एंटी मायनॉरिटी जातलें हे धोरण दवरल्यार कितें तरी एंटी मायनॉरिटी जातलें अशें केन्नाय दिसलें मोठे विशय केन्नाच येवंक ना आतां बारीक विशय एक तर गुड फ्रायडे कॅन्सल करता म्हणून एक येयल्लो बरोबर तो कॅन्सल जावंक नासलो बरोबर ऑप्शनल क्रिश्चन हॉलिडे कॅन्सल करचे म्हणून केन्ना जावंक ना हे फक्त लावड थिंकींग जाल्लें म्हणजे मोठ्यान उलोवप विचार करप ही प्रक्रिया चालू केल्ली पूण तेन्नाच लोकांनी दाखोवन दिलें की जालें म्हणून खूब फाटी आहा खूब फाटी थंय जाता कोणेन एक विचार प्रगट केलो की ना तो जाले खंय धरतात विचार डिसिजन हय विचार म्हणजे डिसिजन नासता तेन्ना मातशें खटकलें तेन्ना मातशें वायट दिसोंक ना म्हाका कितें आसता लोकशायेन प्रत्येकाक आपले विचार म्हणपाचो अधिकार आहा तो चुकीचो पासून हें जावं बरोबर तो चुकीचो पासून आसूं मत म्हणपाचो अधिकार आसा मत म्हणपाचो अधिकार आहा पूण जेन्ना तूं प्रगट करता तेन्ना तुका सांगपाची म्हाका ताकद आसपा जाय बाय हांगसर हे भशेन न्हू म्हणून हे सारकें न्ही म्हणून हे भशेन न्हू हे भशेन करपा जाय म्हणून पूण तेन्ना हांव फिलीप नॅरी बाबूश हे सगळे बरोबर आसले आमी बीजेपीन तेन्ना रोखडेंच मनोहराक सांगलें बाबा हो विचार पासून करनाका कित्याक तें मिसइंटरप्रिटेशन जातलें म्हणून विचारच करनाका कित्याक पण ते अलाउड थिंकिंगाक डिसिजन मानिल्ल्यान सगळे कन्फ्यूज जालें हय कन्फ्यूज जालें दॅट वाज द मेन थिंग आनी खूब फाटी म्हाका लोक पिडपाचोय प्रयत्न करतात प्रश्न विचारपाक तें डिसिजन खंय घेतलें तें दाखय म्हणटा दाखय म्हाका बाबा रागार जायनाका तूं दाखय हांव तुका ओपिनियन दिता पूण आजून पासून म्हाका डिसिजन कोणें दाखोवंक ना ऑन पेपर केन्नाय जालें नाशिल्लें केन्नाच जावंक ना तें केन्नाच जालें नाशिल्लें म्हाका एक गजाल सांगात आज जेन्ना तुमकां डेप्युटी सीएमाचो पोस्ट आसा आनी खंय तरी मनोहर पर्रीकार दिल्ली वता मनोहर पर्रीकाराक दिल्ली जबाबदारी दितात म्हणटात तेन्ना तुमी एकूण त्या परिस्थिती कडेन कशी पळयतात कारण जर मनोहर पर्रीकार दिल्ली वता म्हण जालें जाल्यार जे एक 2-3 फ्रंटलायन रिडर्स आहात जांकां ही फाल्यां जबाबदारी भुजारी घेवची पडटली नंबर 1 तुमी न्ही ताजे उपरांत जेन्ना कितें करपा जाय तेन्ना करपाकूच जाय पूण हांव समजता की फाटलें जें इलेक्शन जालां पळय तेन्ना लोकांनी थारायल्लें की
मनोहर पर्रीकर गोंयचो फुडल्या 5 वर्सांक सीएम जावचो म्हणून. दीस इज द मॅन्डेट ऑफ द पीपल. आता केंद्र करपाचो प्रश्न खंय येता तो म्हाका खबर ना. आय डोंट नो फ्रॉम वेर इट इज कमिंग. हांव सांगूं शकता की मनोहर पर्रीकराक एबिलिटी हा केंद्राक येवपाची. इज केपेबल. इज गॉट दॅट ब्रिलियन्स. म्हणजे त्या लेवलचेर ती व्यक्ती पावूंक शकता. पूण वयपाची कितें गरज आहा ती म्हाका खबर ना अजून पासून. कोण वयचो म्हणटा तुमच्या पळय पार्टीच्या दृश्टींतल्यान जर सगळे जाण म्हणटात की त्या वटच्यान नरेंद्र मोदीक जर प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट म्हणून हे केलो आणि ह्या वटच्यान जर पार्टी खंय तरी नवो अध्यक्ष सोदता ती जबाबदारी जर पर्रीकराची भुजार दिली देन मोदी पर्रीकर कॉम्बिनेशन कॅन वर्क नॅशनली फॉर बीजेपी इन लोकसभा इलेक्शन. देन इट इज फॉर मनोहर पर्रीकर टू डिसायड. तेणे आपले भविष्य तेणें डिसायड करचें पडलें न्हू. आमकां तो जावो ह्या टायमार. म्हाज्या अंदाजान ह्या 5 वर्सांक तरी गोंयांत जावो तो. तुम्ही म्हणटात की तेजे फुडें मागीर विचार करया आता. तुम्ही म्हणटात की ताणें वचचें न्ही. म्हाजें मत हा ठामपणी ताणें वचचो न्हू. वचचो न्ही. वचचो न्हू. आनी फाल्यां वचपाची परिस्थिती आयल्यार तुमी ती जबाबदारी घेवपाक तयार आहात. पळय निमणें कितें आहा व्यक्ती फाटसून कांय सोंपना. बरोबर. लिडरशीप म्हणटा ती इट्स ए कंटिन्युअस थिंग. एक लिडर गेलो दुसरो तयार जाता, दुसरो गेलो तिसरो जातलो, चवथो जातलो, पांचवो जातलो. हे आमी पळयत येयला इतिहासीन. पूण प्रश्न केन्ना येता की ती व्यक्ती जर वयर वचूंक सोदता जावं तिका कंपल्शन हा वयर येवपाचें. म्हाका दोनूय कडेन दिसना तें. आनी म्हाका दिसता आयचे तारखेर मनोहर पर्रीकर एडमिनिस्ट्रेशनाची ग्रीप आहा पळय ती लोकल लिडराक आजून येवंक ना. म्हाका धरून ती ग्रीप जी जाय आसता शासन चलोवपाक ती ग्रीप म्हाका दिसता लोकल लिडराक ते भाशेची ना. निमणें कोणूय जावं शकता मुखेलमंत्री. 14-15 दिसांक बी जाल्ले आहा. मुखेलमंत्री कोणूय जावं येता, म्हाज्यान जावं येता. पूण यू हॅव टू बी एन इफेक्टीव चीफ मिनिस्टर. यू हॅव टू बी लुक्ड अपॉन. बाबा खऱ्यांनीच तेका ग्रीप आहा म्हणून. तुमकां दिसता की सद्याक एडमिनिस्ट्रेशनाची तशी ग्रीप आशिल्लो मनीस बीजेपी कडेन गोंयाक अजून ना. अजून तयार जावंक ना. अजून तयार जावंक ना. आमकां एक्सपोजर ते भशेन गावंक ना न्हू. आमी सरकारान नासलेले लोक. आमी ऑपोजिशनान नासलेले लोक. म्हणून सरकारान एक 5 वर्सां काडल्या की तुका ग्रीप येता ती. मग 5 वर्सांनी घडये एखाद्या लोक तयार जातले. अजून सद्याक तुम्ही म्हणटात की पर्याय ना. पर्याय नायक हो म्हाजें मत. म्हाजें मत पर्याय नायक हो दिसता. कित्याक आय लुक्ड अपॉन हिम एज ए पर्सन विथ व्हेरी गुड ग्रीप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन म्हणजे भाशण उलयता काय पर्रीकराचो फ्रेंड उलयता. पर्रीकराचो फ्रेंड उलयता. डेप्युटी 4 वर्सांचो आमदारूय उलयता. कित्याक आमी जेन्ना प्रश्न बरोवपाक बसताले पळय दोगूय जाण तेन्ना तेजी इनसायट जी आसता पळय प्रश्नाचेर ती म्हाजी नासता. तेजे कडेन प्रश्न मांडपाची एक कला पळय आहा ती अनुभवानूच येता. बरोबर. ती अनुभवानूच येता. आनी तेका एक थोडे ब्रिलियन्स आहा मान्य करपा जाय सगळ्यांनी. तेका समजता तितके फास्ट कोणाक आनी गोंयान समजना. म्हाका समजपाक जेन्ना 15 मिनटां लागतली तेका एखाद्या 3 मिनटांनी समजतलें तें. तें ब्रिलियन्स तेजें स्वताचें. तितून कॉम्पिटिशन कोणाचें आसचें ना काय दिसता. फाल्यां तुमी म्हणटात की तांकां दिल्ली वचपाक जरी जालें तरी ती त्या ताकदीचो लिडर हांगा तयार जावपाक आनी एक 4-5 वर्स तरी लागतली म्हाज्या अंदाजान. तुज्या अंदाजान. पूण सीएम कोणूय जावं येता. हय तें कितें तशें जावन तिका चलोवपाक ऑफिसर आसतातूच तुमचे बरोबर. पूण जी इनसायट आसता ती बारीकसाण जी आसता ती कला जी आसता. दुसरो मुद्दो एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मनोहर पर्रीकर अँड इज नाव अ रायट हँड मॅन इन हिज कॅबिनेट. रिटायरमेंटाचो इश्यू येता. ताणें उघडपणान ते सांगतात की मुखाल्ले 5 वर्सांनी आपूण रिटायर जातलो. यू आर परफेक्ट पर्सन टू आन्सर दीस एज अ फ्रेंड अँड एज इज रायट हँड कॉलीग इन द कॅबिनेट. हें कितें जातलें हाजें तुजे कडेन उलयला पर्रीकर. हांव उत्तर दुसरे भशेन दिता. हांव जेन्ना पयले फावटी निवडणुकेक रावल्लो पळय तेन्ना हांवें स्वताक सांगलेलें हांव 5 वर्सां रावतलो म्हणून पॉलिटिक्सान. हांव भायर सरतलो म्हणून. पूण जालें कितें तेन्ना आमचो टर्मूच 3 वर्सांचो जालो. 5 वर्सां जालना. 5 वर्सां जालना. हांव दुसरे फावटी रावलो. आनी दुसरे फावटीच रावलो तर अजुनूय शिरकाला तितून. निमणें लोकांक जाय तशें जाता तें. पर्रीकराक जाय तशें जायना. पर्रीकराक जाता तशें जायना आनी म्हाका जाय तशें जायना. लोक थारायता ते. आनी तो वयर बसला तो थारायता. लोकांचो दबाव आसतलो म्हणटा. हय आसा आसा. लोकांक जाय तशेंच जावपा जाय. तुमी म्हणटात की पर्रीकराक रिटायर जावपाक मेळचें ना. म्हाजो अंदाज. तो म्हणटा आपूण कोणाचेच आयकुपाना पार्टीच सुद्दां आयकुपाना. दिस इज माय डिसिजन. आय डोंट नो. टायम येवन टायम येयले उपरांत कळटा न्हू तें.
पयलीं उलोवन युअर एनालिसीस इज दॅट ताका रिटायर जावपाक मेळचें ना. म्हाका दिसता गोंयची जनता तरी दिवची ना. 5 वर्सां बरे भाशेन तर गेली जाल्यार इल बिकम इंडिस्पेन्सिबल म्हणटा पळय तो एक शब्द वापरतले. बरोबर. तर ह्या 5 वर्साच्या एडमिनिस्ट्रेशना उपरांत पर्रीकर विल बी इंडिस्पेन्सिबल अँड पीपल विल नॉट अलाव हिम टू रिटायर. लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू म्हाका सांगात, खंय तरी नरेंद्र मोदीचें नांव येवपाक लागलां मुखार नॅशनली, आनी नरेंद्र मोदी म्हळ्यार की खंय तरी ते मायनॉरिटीच्या हातूंतल्यान नेगेटीव पर्स्पेक्टीव जाता, नेगेटीव पर्स्पेक्टिवांतल्यान पळयतात. तुमचें वैयक्तीक मत कितें? आर यू कम्फर्टेबल विथ मोदी? फाल्यां समजा बीजेपीन सांगलें की मोदी इज अ प्रायम मिनिस्ट्रियल कॅन्डिडेट, विल फ्रांसीस डिसोजा बी कम्फर्टेबल? Why not? Modi has always been a close person. Whenever I go to Gujarat, you campaigned for him this time. You campaigned for him in this election. I have campaigned for him in this election. फाटल्या फेब्रुवारी म्हणजे ह्या फेब्रुवारी त्या फाटल्या फेब्रुवारीन हांव ताका तेजी बॅट घेवन येयला. ही वॉज अ ऑब्जर्वर इन गोवा ऑल्सो. म्हणजे आमचे संपर्क आहा आनी आय फील इज अ व्हेरी केपेबल लिडर. आतां सगळे आख्खी हिंदुस्थानाची जनता म्हणटा तेणें जर प्रधानमंत्री जावचो हिंदुस्थानाचो, हांव कोण ना म्हणपाक. एक आसता हांव कित्याक विचारता, कारण तुमचे कडेन पळयतना मुद्दम तो विशय येता की विल मायनॉरिटी बी कम्फर्टेबल विथ मोदी अँड विल अ मायनॉरिटी एमएलए विल बी कम्फर्टेबल विथ मोदी? वॉट हॅज हॅपन्ड इन द लास्ट 11 years सिन्स इज चीफ मिनिस्टर? कितें वायट जालां गुजराताक? मायनॉरिटी कितें त्रास जाला? म्हाका दिसना. मायनॉरिटी इज हॅपी विथ हिम इन गुजरात. दे एक्सेप्ट हिम एज अ गुड लीडर. Many of his members of the corporations and councils are minorities. So if they are comfortable, why others should worry? Your thing is minorities will be comfortable with Modi. Definitely. Definitely. And they are comfortable at the They are moment. comfortable. एकच लास्ट गजाल सांगा, एज अ सिनियर मेंबर ऑफ द पार्टी खंय तरी अजून पर्यंत तुमची वटेच्यान प्रायम मिनिस्ट्रियल कॅन्डिडेट कोण आसतलो हाजेर कंप्लीट क्लॅरिटी मेळना. ताजो लोकसभा इलेक्शनाक वायट परिणाम जातलो काय कितें? पळय, प्रायम मिनिस्टर कॅन्डिडेट कोण थारयता? निवडून येता ते लोकसभाचे मेंबर. हय, बट एक आमचें कितें आसता की पयलीं आमी अनाउन्स करतात न्ही हो लिडर निवडून आयला ते हो पण तो लिडरूच निवडून येयना मागीर कितें जातलें? बट व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वॉज देयर यू वेंट टू इलेक्शन विथ हिज फेस. एक्झॅक्टली. बट that leader has to also get elected. बरोबर. फाल्यां In Goa you went with Manor Parrikar's face. There is a Rajya Sabha member who is a prime minister for 2 terms. Who is not even elected directly by the people. You see, prime minister कोणतरी जातलो. बरोबर. ते कितके लोक निवडून येता ते थारायतले. बट इज इट अ डिसएडवांटेज फॉर युअर पार्टी की सध्या Not necessary. त्या फेस ना? Not necessary. Not necessary. There are equally good and competent. Sushma Swaraj, Arun Jaitley, so many other people are there. तुमकां दिसना एक सिंगल फेस आसचें म्हणून? पळय, आदी एका टायमार हिंदुस्थानान जावं गोंयान एक सिंगल फेस आसतालें. आमचो बांदोडकर आसलो पळय तेन्ना सीएम, तेन्ना बांदोडकर म्हणजे जालें. हय जालें, ताका पयलें मत मारलें. तेन्ना जवाहरलाल नेहरू आसलो की जालें. हय. You see, it was that way. Now the universally accepted leaders are very difficult to find. गोंयान पासून आमकां ते लिडरशीप ती गावपाक डिफिकल्ट जाता. आतां पर्रीकर एक तयार जाला. You see, परतो दुसरो जावपाक तयार जाता, कठीण जाता. You see, you have to admit dispositions. Yeah. That it's a in today's age of politics, it's in getting that universally accepted leadership is a very difficult. Very difficult. But you don't consider it as a disadvantage. No, it cannot be. Ultimately, they'll choose somebody. They'll choose somebody. You have to trust the party. Definitely, party gives you the leadership. Party gives you the leadership. You have to trust the party. Need not be the face. Definitely, if you are happy with the programs of the party, you believe in the deliverance of the party, then the issues are over. Go for the party. Don't worry about the face. 100%. 100%. या जरा मी मुलाखत चुकयतात. जो नातला आसात, गडबड आसतली तरी आसतना तुम्ही आयले अँड यू गिव अस दिस फ्रँक इंटरव्यू. इतली बरी प्रमाणात सगळी विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्स अ लॉट. सगळ्यांक म्हाजे वतीन क्रिसमसाची शुभेच्छा आणि खुशाल बरेच नया वर्स आवडटा. थँक्स अ लॉट सर.